तुमकां सगळ्यांक येवकार गोमंतक टीव्ही आणि आम्ही आयले आसा शिरोडा मतदारसंघान आणि आमच्या बरोबर आसात सुभाष शिरोडकर सर. ह्यांच्या बरोबर आम्ही आता भासाभास करूया आणि सरां कडल्यान सगळे उलोवन घेऊया. सर, गोमंतक टीव्हीन तुमचो येवकार. नमस्कार. सर, तुमचो आता प्रचार जो चल्ला तो कशा प्रकारे चल्ला आणि लोकांचो तुमकां प्रतिसाद कसो मेळटा? हे इलेक्शन जे आसा पळय न्ही अटी तडीचें ना. मुख्य म्हटल्यार जरी म्हाका म्हजें 10वें इलेक्शन जरी आसलें तरी लोक बहुसंख्येन म्हणटा तशें ते भारतीय जनता पक्षा बरोबर आनी म्हजे बरोबर आसात. त्यामुळे आमी प्रचाराक जे सादारणशे एक म्हयने पयलीं सुरू केल्लें. त्या प्रचाराक आमी काही ठिकाणी घरघरांनी काही ठिकाणी वाड्यांनी कॉर्नर मिटिंग्स पयलीं घेतल्यो. ज्या वेळार इलेक्शनचो कोड लागू नाशिल्लो त्या वेळार जवळ जवळ 35 सुमार मिटिंग्स कवर केल्यो, म्हणजे 35 वाडे कवर केले. आणि आतां ह्या सादारणशे 15 दिसांत इलेक्शन कोड लागले नंतर अजून सादारणशे एक 20-25 वाडे कवर केल्ले आसात. आणि प्रत्येक वाड्यार गेल्ले कडेन लोकांचो प्रतिसाद जो आसा पळय न्ही तो मोठ्या उमेदीन दिसता. आणि त्यामुळे आमी सादारणशे म्हजी अपेक्षे प्रमाणे आणि म्हजे कॅल्क्युलेशन प्रमाणे सादारणशे 4 ते 5 हजार मतांनी आमी जिखतले. हां सर, आता लोकांचे खूपशे प्रश्न आसतले, लोकांचे खूपशे प्रॉब्लेम्स आसतले, ते सर तुम्ही लोकांपर्यंत अजून पावल्यात काय कितें? आणि लोकांचे प्रॉब्लेम्स आसात ते उरल्यात ते इलेक्शना पयलीं सोडयतलेत काय कितें? एक गोष्ट म्हणल्यार कितें, शिरोडा मतदारसंघ जो आसा पळय न्ही हो प्रॉब्लेमा संबंधी म्हणपा जर जाय हांगसर उदकाची पुरवण आसा बरी, वायट ना. रस्ते एकदम बरे आसात, कारण खंय सद्याक खंय गेल्ले कडेन रस्त्याचेर एक 5 किंवा 10 फोन कॉलां मेळचे नात. म्हणजे पॉट होल्स म्हणटा ते मेळचे नात. पावर सप्लाय संबंधी थोडेशे अजून मजून ट्रिपिंग आसता, पूण ताजे खातीर लायन्स बदलपाच्यो वगैरे खातीर जवळ जवळ 12 कोटी रुपया खर्च केल्ले आसात आमच्या पूर्ण मतदारसंघात फाटल्या 1 वर्साक. त्यामुळे लायटी संबंधी सुद्दां जरी मातशी ह्या बाजून त्या बाजून काही ठिकाणी तक्रार जरी आसली जाल्यार मुखाल्ल्या म्हजेस्पान 1 वर्स भितर हे सगळें निवारण जातलें. कारण सरकारा कडल्यान आमकां जवळ जवळ 40 कोटी रुपया सँक्शन जाल्यात फॉर अंडरग्रावंड केबल वर्क, जे मुखाल्ल्या सादारणशे 1-2 म्हयन्या सुरू जातले. एप्रिलांत तर सुरू जातलेच. सो एप्रील टू डिसेंबर पर्यंत अंडरग्रावंड केबलिंग करपाचें आणि कनेक्शन दिवपाचें, ट्रान्सफॉर्मर टू ट्रान्सफॉर्मर, सबस्टेशन टू ट्रान्सफॉर्मर हें जातलें. आणि सर, शिरोडा या मतदारसंघात डेव्हलपमेंट खंय मेरेन पावला? डेव्हलपमेंटा संबंधी स्पेसिफीक सांगपा जर जायत जाल्यार शहरी भाग सोडले जर जायत, म्हणजे शहरी मतदारसंघ सोडले जर जायत, उदाहरणार्थ पणजे, मडगांव, पणजे असे जे आसात ते सोडले जर जायत, खेडेगांवांतले ग्रामीण भागातले मतदारसंघ आसात ते सादारणशे 30 सुमार आसात. ते 30 भितर शिरोडा 5 नंबरा भितर आसा डेव्हलपमेंटा बाबतीत, प्रगती बाबतीत. कितें डेव्हलपमेंट जाला सर शिरोडा? पळय, हांवें म्हटलें रस्ते सगळ्याक, उदकाची पायपलायन सगळ्याक पाविल्ली आसा. म्हज्या मतदारसंघात 8,000 सुमार कुटुंब आसात. 8,000तले हांव फक्त उदका संबंधी 25 काडून दवरता कुशीन. म्हणल्यार कितें, 25 एखादी घरां उरलीं आसतलीं ज्यांचे ऑब्जेक्शन आसा वगैरे अशें, म्हणजे NOC मेळूं ना, ऑब्जेक्शन आसा किंवा त्या लोकांनी पुढाकार घेवन अशें 25 ना जाल्यार बाकीची सगळीं 7,975 घरां उदकाची पायपलायन पाविल्ली आसा. लायटी संबंधी जवळ जवळ सगळे घरांक लायट पावले म्हटल्यार जाता. आतां नवीन खंय तरी बांदकाम चालू आसा त्याचें कनेक्शन पूर्ण जातकीर दिवपाक मेळटलें. रस्त्या संबंधी हांवें म्हटलां तशें हर एक वाड्याचेर रस्तो पाविल्लो आसा. इवन 5 घरां आसली जाल्यार थंय सुद्दां रस्तो पाविल्लो आसा. शेती संबंधी आमी खूब मोठ्या प्रमाणात शेतकाऱ्याक आदार केल्लो आसा. उदाहरणार्थ शेतीची नांगरणी करप ते मशीन्स, नंतर मागीर रोपणी करप ती मशीन्स, ताजे नंतर मागीर कापणी करप ही मशीन्स, बी दिवप, रोपां दिवप, हें सगळें काम आमी पंचायत आनी म्हजे तर्फे आमी फ्री करतात. जवळ जवळ 500 कुटुंबां, 500 ते 700 सुमार कुटुंबां आसात शेतकाऱ्यांची पंचवाडी आणि शिरोडा आणि बोरये, हे 700 सुमार कुटुंबांक हें सगळें फ्री दिल्लें आसा. सर, आता लोक तुम्ही म्हटल्या कारणान शेती करतात, शेतींतल्यान उत्पन्न जे जाता ती लोकां सर भायर मार्केटान घेवन बसतात, तेंच्या खातीर सर तुमी कितें सोय केला काय कितें? तुमी म्हणटा पळय न्ही ती जाली हॉर्टिकल्चर, भाजीपालो वगैरे. भाजीपालो जो आसा पळय न्ही तो आमच्या शिरोड्या बाजारांत दर दिसाक आमचे ग्रामीण भागातली बायल मनशां जी आसात ती येवन विकतात. आतां तांकां सोयीस्कर म्हणजे मध्यवर्ती एखादी जागो तशें पद्दतीन करूना आमी, पण शिरोड्याचें मार्केट जें आसा पळय न्ही तें तांकां उपलब्ध करून दिल्लें आसा. फक्त मंगळाराक असो बाजार भरता त्या दिसा चड गर्दी आसता आणि त्या दिसाक सगळी गांवांतली ग्रामीण भागातली जे लोक आसात ते आपली विक्री खातीर जे वस्तू आसात ते घेवन येतात आणि तांकां थंय त्या मार्केटांत बरो प्रतिसाद मेळटा.
सर आता भुरगीं म्हटल्यार यूथ जे आसा युथां खातीर सर तुमी बिकॉज आता यूथ खुबशे यूथ शिकून घरा कडेन बसलेले आसा आनी गव्हर्मेंटा कडेन जॉब नासल्या कारणान सगळे यूथ सारके म्हणजे काम ना अशें करून नाही घरा नाही सी युथा संबंधी हांवें खूब डिटेल स्टडी केल्ली आसा. हय कारण एक म्हटल्यार कशें हांव युथा कडेन संबंदीत आसा. एक म्हटल्यार म्हजे कडेन कॉलेज लेवल पर्यंत यूथ आसात. ते जवळ जवळ 1000भर तरी आसात. हायर सेकंडरी आनीक कॉलेज जालें जर जायत जाल्यार 1000भर यूथ म्हजे कडेन संबंदीत आसात, जांकां हांव लागींच्यान जाणटा. त्या शिवाय म्हजे मतदारसंघांतले जे यूथ आसात ते 12वी ग्रॅज्युएशन हे तांणी केल्लें आसा. बहुतेक यूथ जे आसा पळय खंय ना ते प्रायवेट वेवसायाक वतात. घरा कडेन चुकून बेकार असो चुकून भुरगो मेळटलो. वेर्णा सारकेल्याक, मडगांव सारकेल्याक, फोंडा सारकेल्याक, कुंडय सारकेल्याक, बेतोड सारकेल्याक ते वेवसायाक वतात. आतां इतलेंच कितें त्या वेवसायाक गेल्ले कडेन तांचो पगार कमी आसा. कोणा 12,000 मेळटात, कोणा 14,000 मेळटा, कोणा 15,000 मेळटा, कोणा 10,000 मेळटात. अशी तांची परिस्थिती आसा. आनीक ह्या पगारान तांचें हें जावंक शकना, म्हणजे कुटुंब पालन पोशण जावपाक शकना. आतां हो पगार थोडो वाडीव जावपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. ती म्हजी एक कल्पना आसा. ती मागीर आमचे मुख्यमंत्री जे आसतले तांकां हांव सांगतलो मागीर की ह्या कल्पने पद्दती प्रमाणे ह्या कॅल्क्युलेशन प्रमाणे गेले जाल्यार तांकां आमी थोडीशी आर्थीक मदत करूंक शकतले जे प्रायवेट आस्थापनाक कामाक आसात ते. शिवाय तरुणा भितर एक आमच्या गोंयकार तरुणा भितर एक अशा प्रकारची मुवमेंट येवपाक जाय की तो तरुण बिझनेसाक वता. कारण बिझनेसांत देर इज ट्रेमेंडस स्कोप. उद्योग धंदे जे लघु उद्योग जो म्हणटा पळय न्ही ताका ट्रेमेंडस स्कोप आसा. म्हणून तो भुरग्यांनी एक्सप्लोर करपाक जाय. ऑफकोर्स आमी तांकां गायडन्स दिवपाक जाय, मार्गदर्शन दिवपाक जाय की खंयचे प्रकारचे धंदे ते करूं शकतात. ताका कर्ज जें आसा म्हणजे जाका आमी कॅपिटल म्हणटात ते खंयच्यान तांकां मेळूंक शकतले. आमी एक टार्गेट दवरलेलो आसा की ह्या वर्साक 15 कोटी रुपया सरकाराच्या वेगळ्या वेगळ्या आस्थापनांतल्यान उदाहरणांत सांगता हांव EDC तातूंत मेन आसा, ST कॉर्पोरेशन आसा, OBC कॉर्पोरेशन आसा, खादी आसा. ह्या 4 आस्थापनांतल्यान आमी भुरग्यां कडेन हे कॅपिटल जे म्हणटा पळय न्ही भाग भांडवल जे म्हणटा ते आमी हाडपाक जाय. आनी ते हाडून त्या भुरग्याक थोडेशें मार्गदर्शन करपाक जाय की ह्या प्रकारचे हे 20 किंवा 30 किंवा 40 वेवसाय आसात. हे वेवसाय तुमी करूं शकतात. कारण म्हजें अशें स्वताचें एक ठाम मत आसा की एखाद्या भुरग्यान वेवसाय केलो आनी तो दिसाक 100 रुपयाच जोडपाक लागलो जर सुरवातीक ही शूड बी हॅपी आनी आय शूड बी हॅपी. कारण ते 100 वयल्यान 200चे वचपाचे मागीर तो आपली तकली वापरता. कळ्ळें की ना. आनी 200 वयल्यान 500चे वचपाचे तो मागीर आपल्या स्ट्रॅटेजी वेगळी घेता. सर आता तुम्ही पयलीं सर तुम्ही काँग्रेसान आशिल्ले आनी आतां सर तुम्ही BJPन पावले. काँग्रेसांतल्यान BJPन येतना सर तुमकां कितें त्रास जालो काय कितें? काय ना, कारण ते म्हणजे अत्यंत क्लियर कट डिसिशन आशिल्लें. आमच्या कार्यकर्त्यां कडेन उलोवन क्लियर कट डिसिशन घेतलें की आमकां विरोधांत रावून जमचें ना. आमी रुलींग सायडीन वचूंकच जाय, आमचो विकास जातलो जाल्यार. की हें डिसिशन म्हणजे रॉंग जालें ना. कारण फाटल्या 14 म्हयन्याक आमी सरकारा कडल्यान जवळ जवळ 100 कोटीचे प्रकल्प पास करून घेतिल्ले आसात. उदाहरणार्थ 15 कोटी सुमार रस्त्याक पास जाल्ले आसात. नंतर मागीर 15-16 कोटी पावर सप्लाय सँक्शन जाल्ले आसात. 40 कोटी रुपया आमच्या अंडरग्रावंड केबलाक पास जाल्ले आसात. आमच्या ओहोळ किंवा नाला आसा पळय न्ही, कारण ओहोळ आनी नाल्या संबंदी हांव मानता दीज आर द आर्टरीज ऑफ एवरी विलेज. ज्या गांवांत 2 नाले आसात किंवा 3 नाले आसात किंवा 4 नाले आसात ते तांचे आर्टरीज ऑफ द विलेज. जेणे करून वॉटर टेबल जें आसा पळय न्ही तें उंच येवपाक शकता आनी बागायती आसा पळय न्ही ताका तें पोशक जावंक शकता. फॉर एग्जाम्पल इरिगेशन बीन तातूंतल्यान बरें जावपाक शकता. आनी म्हणून हे ओहोळ जे आसा पळय न्ही ते सांबाळपाच्या नजरेन आमकां सादारणशे 10 कोटी पास जाल्ले आसात. ज्याचे काही ठिकाणी काम सुरू जाल्लें आसा, काही ठिकाणी मुखार चालू करतले. दुसरे म्हत्वाचो मुद्दो असो आसा की आमकां गॅस पायपलायन जी आसा ती आमच्या गांवांत हाडूंक जाय. ती आमचो येवं ना. तर म्हणजे टार्गेट आसा की मुखार एक 2-3 वर्सां भितर आमची 8000 कुटुंबां जी आसात त्या 8000 कुटुंबां कडेन गॅसाची पायपलायन कनेक्शन पावूंक जाय. त्यामुळे किचन जे आसा स्वयंपाक घर जे आसा पळय तातूंत भितर एक बाजून नळ आनी एक बाजून गॅसाचो नळ अशी तांकां सुविधा मेळूंक जाय. तुमच्या शिरोडान. ओके सर. आनी सर तुमच्या शिरोडान खूब प्रतिस्पर्धी आसा तुमकां स्पर्धा करपी. सर तेजेर तुमचें मत कितें आसतलें? सगळेच मतदारसंघ आसा काय इलेक्शन म्हणना फुडें इच्छूक खूब आसतात, नवरे खूब आसात. कळ्ळें की ना. त्या पद्दतीन हांगसर हें आसा, इच्छूक आसात तशे. पण म्हजे हिसपान तांचो तितलो हें ना, दबदबो ना. लोकां भितर तितलें हें ना. तुमकांच आसतलो असो तुमकां सर. आनी सर तुमी निवडून येयल्या उपरांत म्हणजे पयले जे 6 म्हयने आसा तेतून सर तुमी फर्स्ट आनी लोकां खातीर पयलें काम हातान घेतलें तें म्हणजे खंयचें? हांवें 19 तारीख फिक्स केल्या
हां 19 फेब्रुवारी 2022 ते दिसा म्हजी मिटींग आसतली 2 ठिकाणी मिटींग आसतली ती म्हटल्यार 40 आनी 40 युथ्स तांकां बिझनेसा संबंदी मार्गदर्शन केलें वतलें आनी नंतर मागीर तांगेलो ट्रेनींग पिरियड जो आसा पळय तो आमी सगळो ठरयतले जेणे करून आमी जे टार्गेट दवरलां की 15 कोटी रुपया ह्या वर्साक भाग भांडवल आमच्या मतदारसंघात येवपाक जाय ताजे पयलीं पावल म्हटल्यार आमी ऑफकोर्स हाजे पयलीं आमी काम केलां हाजे पयलीं आमी गेले ते 2021 जवळ जवळ 33 भुरग्यां खातीर 1 कोटी 15 लाख रुपयाचें भाग भांडवल हाडिल्लें पूण करोनाच्या मुळे आमी जरी टार्गेट 5 कोटी दवरलेले तरी आसतना ते साध्य जावंक शकलें ना कारण करोना मुळे मुवमेंट जो आशिल्लो पळय भुरग्यांचो मुवमेंट आमचो मुवमेंट ऑफिसाचो मुवमेंट हो सादारणसो कंट्रोल जाल्लो बंद जालो म्हटल्यार कोता येता आनी त्या अनुसार आमी 33 भुरग्यांक तशी मदत केली सर आता तुम्ही निवडून येतले अशें तुमकां दिसतात बट तेजें कारण कितें हें तुमी सर आमच्या वांगडा शेअर करूं निवडून येता हाजी सामकी खात्री आसा 100 न्ही 200% खात्री आसा हांव पॉलिटिकल बी स्टेटमेंट करना हो खात्री कित्याक लागून असो जर जायत जाल्यार हांव म्हज्या लोकांक वळखता तांच्या चेहऱ्याचेर आनी तांच्या दोळ्यांत विश्वास दिसता ते जेन्ना म्हजेर भोंवतात की हांव जेन्ना तांकां मेळटा काल सकाळच्या दिसाक हांव जवळ जवळ 40-50 घरां भोंवलो जेन्ना त्या घरा भितर सरलो तेन्ना थंय तरूण जे आशिल्ले ते तरूण किंवा बायल मनशां किंवा दादले मनीस आसा पळय न्ही तांची चेहऱ्याचेर रोखडें कळटा अशें हांव सदींच मानता की जिओलॉजी जो आसा पळय न्ही तो मातये संबंदी आनी फातरां संबंदी एनालायसीस करता कळ्ळें की ना जिओलॉजिस्ट आसता तो पॉलिटिकल मनीस जो आसा पळय न्ही तो चेहरो पळोवन एनालायसीस करता की हो मनीस आपल्याक आसा की ना जसो फॉरेस्टाचो मनीस जो आसा पळय न्ही तें झाड पळोवन झाडाची गर्द पळोवन तो एनालायसीस करता की झाड कशें कितें वगैरे वगैरे सगळें त्या झाडाचें वय कितलें आसतलें वगैरे दॅट इज टू बी डिसायड दॅट इज बींग डन बाय फॉरेस्टर कारण ताजो संबंद जो आसा पळय न्ही तो झाडां कडेन आसता पॉलिटिकल मनशा संबंद हो मनशा कडेन आसता त्यामुळे मनशाच्या चेहऱ्या वयल्यान मनशाच्या हावभावा वयल्यान ताज्या मुवमेंटा वयल्यान ताजी बॉडी लँग्वेज कशी आसा ताजे वयल्यान कळटा की हो मनीस आपल्या बरोबर आसा की भायर आसा म्हणटा तो आनी ताजे वयल्यान म्हजें ठाम मत की हांगसर 3 ते 4 हजार मताच्या मेजॉरिटीन भारतीय जनता पक्ष आनी सुभाष शिरोडकर जिखतले सर तुम्ही आमच्या प्रश्नांची उत्तरां दिल्याबद्दल तुमकां खूब मनापासून देव बरें करून आणि आमी गोमंतकाकडून तुमकां देव बरें करून तुमकांय देव बरें करूं कारण म्हाका दिसता म्हजो हो इंटरव्यू पयलो इंटरव्यू आमच्या गोमंतक चंद्रा कडेन आनी गोमंतक चंद्राकय बी हांव शुभेच्छा दितां बरे पद्दतीन तुमचे कितें म्हणटा तशें कारकीर्द मिडिया भितर प्रिंट मिडिया भितर चलची आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भितर चलची आनीक तातूंतल्यान गोंयच्या समाजाक समृद्धी येवपा संबंदी ज्ञानाची समृद्धी माहितीची समृद्धी लोकां कडेन येवची अशा प्रकारची अपेक्षा बाळगिता आनीक तुमकांय बी देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं सर